बेरेस्तारा शिवोले बाग्यान एक धक्कादायक घडणूक उक्ताडार आयली। दनपारच्या वेळार दर्यादेगेर खुबे काडपाक गेल्ले विनायक मांद्रेकार ह्या 50 वर्सांच्या दादल्याक अचकीत मरण आयिल्ल्याची बातमी मुखार आयली। पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात। हो विनायक एक्सपायर जो जाला आसा पळय विनायक मांद्रेकर तो आमचो घरचोच आमचो। तो हांव जवळ जवळ 12:30 सुमार घरा येतालो तेन्ना तो म्हाका मेळ्ळो आनी तो गाडयेची डिकी टू व्हिलरीची डिकी उडोवन ते बॅग तो भितर घालतालो। म्हाजो अंदाज की तो हांगा दर्यांत खुब्याकूच येयल्लो आसतलो। एका वरा नंतर म्हाका कोणी म्हज्या फ्रेंडाक फोन केलो की तो दर्यांत पडला आनी तो एक्सपायर जाला असो अंदाज आहा म्हणून हांव थंय धांवले सायडीक धांवले। तोपर्यंत जो मेवना ताका बॉडी तेजी वयर गेली। थंयसून कन्फर्म जालें की तो एक्सपायर म्हणून ते सारकेंच कन्फर्मेशन करपाक आमी हेल्थ सेंटर हांगा पियंगरे दिसलो। तेजो सारकें कन्फर्म जालें की तो एक्सपायर म्हणून ताका हांगासून आतां GMC घेतलो पोस्टमॉर्टम। एकटोच गेल्लो तो खुब्या? एकटोच गेल्लो तो, तेज्या कुशीक आनी कोण नासलो। आनी तो जो ज्या जाग्यार दर्यांत पडलो म्हणजे हे जाला पळय तो म्हाजो अंदाज की तो ड्रायव्हिंग न्हू ते फूटभर उदक आसलें। तो कडक वत आसल्या प्रेशर लो जालें कितें जालें आतां पोस्टमॉर्टमाक क्लियर कळटलें कितें तें म्हटल्यार तो नॅचरल डेथ तेजी। त्या वेळार थंय कोण नाशिल्ले? कोण एकटोच आसा पळय। तेजे सायडीक म्हणजे बरें एक म्हणजे 100-200 मिटराचे पयस लोक आसले पूण तांकां काय तेजो अंदाज येवना पडला तो। ताका कोणी पळयलो तेणें फोन करून सांगलें की हेज्या मेवण्याकूच कोणी फोन केलो की अशें जाला तुमी अशें या म्हणून। गेल्या नंतर काही कन्फर्म ना। तुमचो कोण लागता तो? तुमचो कोण लागता? म्हाजो दाजी लागता तो। एक्झॅक्ट इन्सिडंट खंय जालो? नमा हॉटेल आसा पळय तेच्या फाटल्या वाटेर दर्यांत तो भाटीर म्हणटा तो। शिवोलच्या बाद्या वाठारांतल्यान आयज एक दुखद घटना मुखार येता। ती म्हटल्यार शापोरा गांवच्या हुडो वाड्या वयलो रहिवासी 50 वर्सांचो विनायक मांद्रेकर हाचो आयज बाद्यान मृत्यू जाता। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण विनायक हो जो जावन आसा हो 1:15 वेळाचेर बाद्यांतल्या दर्यान खुबे काडपा खातीर गेल्लो आनी जेन्ना लोकांनी ताका स्पॉट केलो तेन्ना दोपराकून कमी उदकान तो कोसळ्ळो, लोकांक सांपडलो। थंयचे जे रेजिडंट्स आसा तेंच्यांनी लोकल जे जावन आसा तेंच्यांनी तेची जी बॉडी आसा ती तेन्नाच भायर काडली आनी तो तांकां डेड म्हणून तेन्नाच दिसून आयले। जेन्ना ताका शिवोलच्या PHCन शिफ्ट केलो तेन्ना डॉक्टरांनी ताका ब्रॉड डेड म्हणून डिक्लेअर केलो। रिलेटिव्जा कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण खंय तरी तांकां असो सस्पेक्ट आसा की वताच्या वेळार खंय तरी ब्लड प्रेशर जो आसा तो लो जाल्ल्या कारणान हलका मृत्यू जो आसा तो जाल्लो आसा। हाचेर फुडलो तपास आसा तो चालू आसा आनी तशेंच बॉडी जी आसा ती पोस्टमॉर्टमा खातीर शिफ्ट केला।